जनक पुराजन आयची सेशन स्वागत आम्ही अर्जुनाल विषय डिस्कशन करता आसती सत्संगांतू आणि त्यांचे आम्ही आता मुखार सुनवरू सो आम्ही देवाला यांची प्रार्थना करूया की आता हे नेक्स्ट एक हाफ एन आवर आम्ही अर्ध घंटा आम्ही अर्ध घंटा 40 मिनिट्स आम्ही त्या देवाला लिहिलेचे ऐकूचे असं देवाला भक्ताला आणि देवाला ती तांगेल मध्ये असेल ती प्रीती आयची सेशनांत मस्त आम्ही पळय येता आणि कशी देव भक्तां खातीर कसं करू तयार असता आणि कशी देव प्रोत्साह देता आणि भक्त कशी कृतज्ञ असता ती देवाल खातीर ते आम्ही हे पुरा हे सेशन पळयत सो हे GSB भक्तवृंद प्लॅटफॉर्माचे खातीर रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभू ज्योतिकिनी माताजी वेणी माधव प्रभू हांकां पुराजन धन्यवाद करू पुराजन कोण आयली ती स्पेशली मालगड्यान तुमकां पुराजन परमिशन घेवन हे 100 रुपया किंचित रुपया सेव करचे भाग्य दिता ती ताचे खातीर कृतज्ञ आसा आम्ही पुराजन मनान हे नेक्स्ट 40 मिनिट्स खातीर देवा एक तुगेले एक सान सेव करता आसा ती पूण कलकलीन प्रार्थना करून हे नेक्स्ट 40 मिनिट्स आम्ही मेडिटेट करूया हे लिले वैरी हे देवाल दय वैरी आणि कशे भक्ताल आणि देवाल मध्ये प्रीती आसा ते आम्ही पळोवया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे स्वामी अर्जुना विषय डिस्कस करता आसती पण महाभारताच्या आम्ही सांगल्या म्हणजे सेंट्रल कॅरेक्टर सेंट्रल हिरो तागेले विषय महाभारतांत कितले आसत ते खंयचे विंगड पात्रा विशय ना देवाल व्हड भक्त आणि तागेले दयेनच आमकां एक भगवद्गीता आमकां पुराजना ते मेळ्ळी म्हूण सांगयता सो लास्ट टाइम आम्ही पळयलेलें की मस्त सगळे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय आसा महाभारतांत आम्ही तांतूंतलो एक मुख्य विषय मात पळयता आसत लास्ट आमी पळयलेलें की कशी अर्जुनान तागेले ते शौर्य दाखोवन अगस्त्य कुंड ते सगळे एरिया क्लियर करून थंयचे पुरा ऋषी मुनी जनान तांगेली सेवा केली मागीर मुखार आमी हें पळयलेलें कशी प्रभास क्षेत्र द्वारकांत आसतना तागेले सुभद्रे उट्टू लग्न जाल्लेलें आणि कशी आम्ही पळयलें की तांणी अपास इंद्रप्रस्थ येवन जातरी सुभद्रा आनी द्रौपदी मैत्री तांणी कशी तांणी दोगूय जण ओट्टू मेळून चांगरुपार आसता ती ते आमी ते पुरा पळयलेलें सो आतां आमी आयज मुखार सुनवया थंय आमी पळयता ती की कृष्ण बलराम आणि पुरा यदुवंशाचे मस्त सकड मुख्य जेवन कोण कोण फॅमिली मेंबर्स आसात परिवाराचे तांणी पुरा जन हांगा इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ थंय येता ती आणि तांणी येतात म्हळ्यार मस्त सकट म्हळ्यार तांगेल घडकड तकून वधू ते हांगा वार्डेक जावन अर्जुनाल घडकड पांडव जनाल घडकड पाविल आसा ताका तांणी तांकां फॅमिलीक भेटू येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो बलराम सत्याकी अक्रूर मस्त सकट यदुवंशाचे पुरा मुख्य परिवाराचे पुरा जन कोण कोण लिडर्स आसा ती पुरा जन येता ती आणि धूर दखून पडलेल्यार तांणी इतले गिफ्ट्स हाडलेले इतले सकट भेट हाडलेले पुरा तांगेल खातीर पांडव जना खातीर आणि ते तांगेला यदुवंशा दखून की धूर दखून पळयल्यार अशें दिसता आशिल्लें की समुद्र हुक्कून आयला म्हणून तितले सकट रथ हारी विंगड टायपा गिफ्ट्स घेवन पुरा येता ती म्हळ्यार एक समुद्र सुनामी आयले कशें एक लागीं येता आसता मस्त वेव्स आयला म्हणके तशी त्या प्रकारार तितले सकट रथ हारी यदुवंश जनान त्या विंगड टायपा गिफ्ट्स घेवन आयलीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि धूर दखून पळयतना तांणी येवची न्यूज कळटरी त्या सिटीची गेटा भायरीची नकुल आणि सहदेव वता ती युधिष्ठिर तांकां पेटयता की पुरा जनाक स्वागत करचें नकुल आणि सहदेव गेटारी वता ती आणि सगळ्यांची गांवांतू पुरा थंय प्रजा आसा पळय तांणी रोडाचे दोनी सायड रस्त्याचे दोनी सायड राबून फूल विंगड पुरा स्वागत करचें जय जयकार घालून आणि पुरा जनाक म्हळ्यार भारी खुशी रथार येतना कृष्णाले बलरामाल दर्शन घेवचें म्हूण आणि त्या पॅलेस हैदराबादची युधिष्ठिर राबून आसता आणि पुरा जनार चांग रुपार पातपूज करून मालगड्याले पुरा जनाक
स्वागत करून आणि देव वताना पुरा त्या इंद्रप्रस्थाचे राष्ट्राचे पुरा ब्राह्मण जेवन पुरा वेदघोषणी करून तांगेल त्या गिफ्ट सेक्शन जाता ती पुरा जनाल ते म्हणतात पळय व्हड स्वागत समारोह जाता आणि पुरा जनाल ते एक स्वागत समारोह जातरी तांगेल खंय रावची व्यवस्था केलेली आसा थंय पुरा पांडव युधिष्ठिर पर्सनली वय आसा आणि पुरा जन तांगेल पांडव तांगेल फॅमिलीज पुरा जन एक लायन ते अरेंजमेंट तांगेल पॅलेस खंय रावळार खंय आसा तांगेल रावची व्यवस्था खंय केल्या थंय ते पावयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि डेली बेसिसार थंय इंद्रप्रस्थांत व्हड प्रोग्राम जाता म्हूण सांगीत आसा पूजा अर्चना भजन मस्त सकट व्हड रुपार पुरा कार्यक्रम जाता आसता आणि ಸ್ವಲ್ಪ दिवस राबतरी यदुवंशात जन पुरा जन आपास द्वारका वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा राबून जाल्यार पुरा जनान वतर बी कृष्ण राबता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या कृष्णाक आनी अर्जुनाक म्हळ्यार ओट्टू राबची म्हळ्यार भारी खुशी म्हळ्यार तांगेल आतां तांगेल फ्रेंडशीप मैत्री एकदम वाडून आयिल्ली आसा आनी तांगेले उलोवन घेवचें आनी कृष्ण ताका डिसायड करता अर्जुना ओट्टू ಸ್ವಲ್ಪ आनीकय टायम स्पेंड करता म्हूण जाल्यार आतां टायम स्पेंड करचें कारण कसलें की एक व्हड लील जावचें आसा मागीर तांणी अशींच आसतना एक पंता अशी चमकून म्हळ्यार हेकर तेकर भोंवता आसता ती किंगडमांतू तांगेल राज्यांतू तेन्ना तांणी एक थंयची खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्था भायरीची एक रान आशिल्लें मस्त सकयल तळ्ळें म्हळ्यार म्हणटात पळय भारी एक नॅचरल ब्युटी म्हणटात पळय तसले सकयल एक एरिया आशिल्ली यमुना न्हंय वय थंय दोखून वता आशिल्ली ताका तांणी अशी उलयता चमकून वता आसता आशिल्ली ती आनी थंय वचून खंय पडून बैसून कसले डिस्कशन करता आशिल्ली आनी तांगेले डिस्कशनाच म्हळ्यार दोग जन ते एक क्षत्रीय राय जावन आशिल्लीं ती तांगेले डिस्कशन मस्त पंत युद्धा विशय आसता आशिल्लें आनी युद्धा विशय आनी खंयची युद्धांतू खंयची शस्त्र यूज जालें खंयची अस्त्र यूज जालेलें आनी तांकां ताजे विशय डिस्कशनांतू भारी एक आनंद जाता आशिल्लो म्हूण सो खंयची शस्त्रां कसली शक्ती आसा ते कसा मंत्र उच्चार केल्यार त्या खंयची शस्त्रांत आनीकय पावर येता म्हणटात पळय एकदम डीप क्षत्रीय कॉन्वर्सेशन म्हणटात पळय पुरा सांसान एक सटल न्युएन्सीस सांसान विशय तांणी त्या शस्त्रा विशय खंयची शस्त्र कशी उपयोग करचें तें पुरा उलोवन बशिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा तशींच त्या समयार तांणी त्या रान्ना बॉर्डरार यमुना तिरेरी अशी बैसून आशिल्ली तेन्ना एक व्हड दिगूची दिगरून भरती म्हणटात पळय व्हड एक ब्राह्मण येता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या ब्राह्मणा पळयल्यार आनी म्हळ्यार चिक्कें आश्चर्य जाता म्हळ्यार रान्ना लागीं हो ब्राह्मण तें अशी साधारण न्हय समधी करून भरती गोरो जावन व्हड जावन असो ब्राह्मण नॉर्मल सायजाच न्हय हो कोण बा म्हूण लेखता तांणी तांगे लागीं येता खंय तो ब्राह्मण आनी तो सांगता खंय म्हाका भिक्षा जावका म्हाका खावचें जावका म्हणटा खंय जाल्यार म्हाका साधारण नमुने जावण जायना म्हाका कशें जावका म्हळें हे रान्ना भितर मस्त सकळ हर्ब्स आसा ती जडीबुटी म्हणटात पळय मस्त सकळ विंगड नमुन्याचे झाड पान आनी आसा त्या पुरा म्हाका खावका म्हूण आनी ह्या पुरा खांडवाचें रान्ना भितर जाता आनी हें सगळें रान दिसता पळय व्हड जाग आसा तो मस्त सकट नमुने पान झाड आसा त्या पुरा म्हाका जावका म्हूण आनी लेखता आसा ती अर्जुन आनी कृष्ण कोण बा हो म्हूण आनी अशी कशें एक विचित्र निमगीता आसा की म्हाका झाड पान पुरा रान्ना भितर आशिल्ली खावका हे नमुने कसं ना बा म्हूण तेन्ना तागेलें आयडेंटिटी म्हणटात पळय तागे निज स्वरूप तो अर्जुनाक आनी कृष्णा सांगता तो सांगता की हांव अग्निदेव म्हूण आनी तो सांगता खंय की म्हाका ब्रह्मदेवान सांगिल्लें की हांगा हे खांडव प्रस्थाचे रान्ना येवन हांगा आशिल्ली पुरा झाड पान घेतल्यार म्हाका पोट समना ताजे म्हाका एक ताचे गूण जाताले म्हूण जाल्यार की हांव यज्ञांतू मस्त तूप घेतिल्लें आसा अग्नी जावन ताजे निमित्त म्हाका म्हणटात पळय इंडायजेशन जालें म्हणटा एक प्रकाराचे पोट समना ताचे खातीर ब्रह्मदेवान सांगिल्लें म्हाका की हे खांडव प्रस्थाचें रान्नांत येवन हांत तशीं पुरा झाड पान मस्त सकट मेडिसिनल व्हॅल्यूचे आसा आनी तशीं तें झाड पान घेतल्यार म्हगेलें पोट सम जातलें गूण जातलें म्हगेलें तें इंडायजेशन क्योर जातलें अशी म्हूण सांगिल्लें आसा ताकाची म्हाका कसलें एक विंगड एक उपाय ना म्हाका हें झाड पान घेवका तेन्ना अर्जुन आनी कृष्ण दिसता ती वय जाल्यार तूं आमगेल्या येवन कसलें सांगता म्हूण तशें तांगेलें मन येता तेन्ना अग्नी सांगता खंय हांव मस्त पंथा हें म्हळ्यार अग्निदेव न्हू
मस्त प्रकार हे झाड पान म्हणटा आनी खावची म्हळ्यार ते सगळें रान उज्ज लागून वतले तशी अग्नी ग्रहण करची न्हू जाल्यार हांव कितलेय पंता हे रान उज्ज लागून ते झाड पान ग्रहण करचे प्रयत्न केल्यार इंद्रालो एक मित्र आसा तक्षक म्हणून तेय एक खांडवान तूं रक्त खंय तो हांव कितले पंता ते उज्ज लायल्यार इंद्र कुडले पावस पेटयता आनी हांव लायिल्लो उज्ज पुरा ओडवून सोडता अग्नी पुरा ओडवून वता ताका आतां कसं करचें कितले केल्यार तो उद्दा पाडून मागीर अग्नी पुरा बंद जाता म्हूण लेखता ताका हें आयकता आयकता आनीक कृष्ण आनी अर्जुन आनीक सरप्रायज जाता आसा ती हें कसं नमुने कसं चलता आसा म्हूण मागीर अग्नी आनीक एक रिजन सांगता हाजी खातीर मात न्हय आनीक एक कारण हें सांगता खातीर म्हूण ब्रह्मदेवान सांगलां हे रान्ना भितरी मस्त सकट पशु आसत पळय प्राण्यो तांणी निजावन राक्षस कें आनी तांणी ते राक्षस व्हड असूर आसा तांकां खंय खंय सगळे संवसारा बाद दिता ती मागीर तांणी हे रान्ना येवन राबता ती पशुचें स्वरूप घेवन म्हूण कसं जालें की तांकां गोत्त आसा हे रान्ना भितरी तक्षक आसा आनी कसले जाल्यार हांगा इंद्र वय रक्षण करता ताकाची तांणी असं स्वरूप घेवन निपून बसलीं तांकां ताकाची ब्रह्मदेवान सांगिल्लें आसा की तुगेलें तूं हें रान सगळे अग्नीन म्हणटात पळय भस्म करून सोडल्यार ते मत्स्य सकट ते पशु कोण आसा ती ते राक्षस रूप तांणी भस्म जातलीं ती आनी तांणी पशु रुपार आसा ती जाल्यार भायर पडटा तांणी विंगड जेन्ना मस्त बाद दिता ती ताका हें सगळें एक एरिया म्हणटात पळय ते मिसयूज जाता आसा ताकाची तुमी ताका ते दोन एक कारण जातलें म्हळ्यार तुका तेका सावन पोट समना ताची झाडां पान तूं ग्रहण केल्यार तुगेलें इंडायजेशन मागीर क्योर जातलें आनी आमतशील ते प्राणी पशु कोण राक्षस ते स्वरूप घेवन तांचे भितर भोंवता आसा ती तांगेल वय म्हणटात पळय तांकांय मारून घाल्ल्या म्हणके जातलें ते अर्जुन सांगता काय वय हांव कोरयेत तें पुरो तुमगेलें सहाय कोरयेत हे देव हे देवाक म्हूण अग्निदेवाक पांय पडून सांगता काय तो म्हळ्यार देवता न्हू करता जाल्यार आतां म्हगेलें कसलें शस्त्र ना आतां म्हाका धनुष्य बाण रथ जावका तें मात न्हू हांव कसलें कोरयेत कसलें कोणाले प्रहार जाल्यार कसं जाल्यार की म्हाका कळटा तुमी सांगतात की अग्नी दिल्ली सिकता पुरा ते पशु जेन्ना भायर धांवन येतलीं तेन्ना हांव तांकां मारता जाल्यार म्हाका धनुष्य बाण रथ पुरो जावका म्हूण तेन्ना अग्निदेव सांगता की हांव तुमगेल्या ताचे खातीर पुरा वेवस्था करता म्हूण सांगता की आनी अग्निदेव स्मरण करून वरुण देवा आपयता म्हूण सांगता की आनी वरुण देवाक सांगता की तुगेलें म्हळ्यार वरुण देव म्हळ्यार समुद्राच पुरा आसा तुगेले समुद्रा भितरी मस्त सकट ट्रेजर्स आसा ती मस्त सकट व्हड शस्त्र आसा ती भितर वचून वरुण देवा सांगता की पुरा पशी बेस्ट पुरा पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लें शस्त्र तूं हाण दिवका अर्जुना खातीर कसं जाल्यार तो म्हगेलें व्हड कार्य म्हाका आनी ब्रह्मदेवान कसं की व्हड कार्य आसा तातूंत तो सहाय करता म्हाका ताका वरुण देवा सांगता की पुरा पशी चांग शस्त्र तुगेल्या कसन आसा तें हाण दी म्हूण तेन्ना वरुण देव तशी सांगिन आसा की ते गांडीव तेच्या अर्जुनान आनी मुखारसून तांची धनुष्य यूज करची गांडीवधारी अर्जुना म्हणटात ताका ते गांडीव ह्या समयार अर्जुनाक ते वरुण देवान हाण दिवचें आसा म्हूण आनी दोन ताजे वट क्विवर हाण दिता क्विवर म्हळ्यार तांणी ते मातशी ते बाण दवरचे खातीर आसता तसलें आनी ते असल नमुने की बाण दवरचे ते एक बास्केट क्विवर आसता की तातूंत दोन कितलें बाण काडल्यार आनीकय तातूंत बाण उत्पन्न जाता सो तसल नमुन्याचें एक आसा म्हूण आनी सोमदेवाक वरुण देव सांगून एक भारी एक म्हणटात पळय रथ चंद हाण दिता म्हूण सांगिल्लें सोमदेवा लेखारी सो ते सांगिल्ले प्रकार वरुण देव सोमदेव पुरा हाण दिता ती आनी ते गांडीव पळयल सिताक अर्जुन आश्चर्य जाता ते धनुष्य पळोवन म्हळ्यार तागेलें तितलें व्हड आशिल्लें ते धनुष्य तितलें व्हड सायजाचें आशिल्लें तें आनी एक नमुने तातूंत दोन तेज आशिल्लो आनी ते एक प्रकार ते पळयल्यार ते शस्त्रां पळयल्यार कळटा आशिल्लें की हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणटात पळय कसं की एक व्हड शस्त्र हें गांडीव म्हूण अर्जुना पळयल सिताक कसं की ताचे वटेन कनेक्शन फील जाता कसं की भारी कसं की व्हड विशय जाल्ला म्हूण कळटा आनी देवा लुडगास करून कृष्णा पांय पडून तो गांडीव ताजें धारण करता म्हूण सांगता आसा आनी ताजें तें गांडीव आसता जें खाली तें धनुश्याचे खाली ताजें थ्रेड आसा तें तांडून तें ट्वँग करता पळय तें ताजे एक आवाजानंत म्हणटात पळय सगळ्यांची बगलें आशिल्लें तें एक प्रकार म्हणटात पळय वार येवन सगळें एक त्या सायडार थंय आशिल्ली भुमी एक पण वायब्रेट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या गांडीव म्हळ्यार त्या प्रकाराचें त्या शस्त्रांत बल आशिल्लें
अर्जुनाक एक प्रकार खुशी जाता म्हळ्यार की स्वल्प हांवें बल घाल न्हू ताजें थ्रेड तांडून एक आवाज केल्लो ताजेन सगळे बगलीची भूमी हाल्ली मू म्हळ्यार कस नमुने एक शस्त्र म्हाका दिल्लें आसा देवान त्या प्रकारान भारी अर्जुनाक खुशी जाता की इतल्याक हांव ताजे प्रयोग करनी आनी ताजेन इतले डॅमेज जाला म्हणटात पळय कस नमुने मागीर अर्जुन ते रथ पळयत की सोमदेवान दिलेलें कसन कसन तांतू पुरा वज्र कसन कसन नमुने प्रेशियस स्टोन्स आसात के ते हाचेर व्हड नमुन्याची पुराची फात्तोर पुरा वज्र असल पुरा ते हाचेर आसा म्हूण सांगिल्लें आसा रथार आनी त्या रथारय मस्त सकट शस्त्र दवर नसके म्हळ्यार ते ऑर्डिनरी रथ न्ही म्हळ्यार फुल्ली आर्म्ड आशिल्ले ते विंगड विंगड प्रकार शस्त्र आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या रथा वयरी हनुमंताल चिन्ह आसा म्हूण सांगिल्लें आसा रथा वयरी आनी ते हनुमंताल चिन्ह नॉर्मल चिन्ह न्ही अशें आसा की ते चिन्ह पळयल्यार हनुमंताल मुख आसता ताचेर आनी हनुमंत कोपारी म्हणटात पळय घट्टी जावन आवाहन करता म्हणटात पळय त्या युद्धा वेळार कशी पुरा क्षत्रिय जय जय जयकार घाल न्हू म्हणटात पळय त्या क्षत्रिय भावाने कशी एक जय जयकार घालतात गट्टी गट्टी बॉबी मारतात तशी तशी हनुमंताल चिन्ह तशी आसता रथार आनी आमकां गोत आसा मुखारी भिमान आतां तर चिन्ह आसा जाल्यार मुखार महाभारतांत तशी जाता की भिमाक हनुमंताल दर्शन जावचें आसा आनी प्रसन्न जावन कसन जावका म्हूण निमताना भिमान हनुमंता सांगचें आसा की तुवेंची पर्सनलीची तूं येवन अर्जुनाल रथार बैसुका म्हणून भिमान हनुमंताक म्हळ्यार मागून घेवचें आसा आनी देवची हनुमंतूची कुरुक्षेत्राच्या युद्धा वेळार अर्जुनाल रथार बसता म्हूण हनुमंत स्वयं तो येवन रथार बसता म्हूण सांगिल्लें आसा तशें जाल्यार की ताका कृष्णालें सेव करता आशिल्लें आनी पांडव जनाले अर्जुनालें हनुमंतू स्वयं येवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसा सो तशी त्या प्रकाराचो तो एक रथ आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आनी कृष्ण सांगता खंय अर्जुनाक की हें आतां कशें अग्नीन सांगिल्लें आतां आमी कार्य करूं वता आसा ती तांचो रथ हांव चलयता अर्जुना तूं गांडीवधारी जावन आतां ते कसन ते कार्य करचें आसा आमी असुराल नाश करचें आसता करी म्हूण आनी त्या समयारीची कृष्णाक वरुण देव कौमुदुकी म्हूण ते एक गदा दिता म्हूण सांगिल्लें आसा ते विष्णूला गदाक कौमुदुकी म्हणटा ती ते वरुण देवान दिवचे आसा कृष्णाक सो आतां हें पळयल्यार अर्जुनाल तागेले एक जिवनांत हें एक म्हणटात पण क्षत्रिय जावन आशिल्लें हर एक व्हड समय एक श्रेष्ठ पावरफुल मोमेंट तांगे लायफार अर्जुन कृष्णाक पांय पडटा काय सुरे पुरा देवी देव देवाई वरुण देव सोमदेव अग्निदेव तांकां पुरा जना पांय पडून ते रथाचे प्रदक्षिण कारून ते गांडीव धोर न्हू ते रथा वयर चढता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणजे हे अर्जुना लायफाचे क्षत्रिय लायफाचे एक व्हड मोमेंट हे गांडीव धोर न्हू ते रथार चडचें अर्जुनाले कृष्णाले देवाले आशिर्वाद घेवन म्हणजे मुखार ताणें मस्त तागेलें तें शौर्य वीर्य दाखोवचें आसा ताजी एक प्रकार म्हणटात पळय एक बिगिनींग अर्जुनाल खातीर हे गांडीवधारी आनी हे रथ मेळचे म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताणें अग्निदेवाक सांगलें म्हणके तो तागेले लेखार पुरा प्रयास करता म्हूण सांगिल्लें आसा तो अर्जुनान आनी कृष्णान ते तयार जाले सिद्धा अग्निदेव सगळें ते एक रान्नाक उज्ज लावन सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें पळयता आनीक व्हड उज्ज लायता तो तसलें की तांकां कोत्ता आसा की हें पळयता कृष्ण आनी अर्जुन मेगेल ओट्ट आसा म्हूण आनी कृष्ण रथ घेवन अर्जुनाक चलयता रथ आनी म्हणटात पळय पार्थ सारथी देव सुरेपंता देवान अर्जुनाल रथ सोडचें सुरेपंता आमी देवाल दर्शन घेवयेत तागेले पार्थ सारथी स्वरुपांत सो आनी तांणी ते सगळे खांडव प्रस्थाचे रान्नां कच्च्याक उज्ज लायला पळय अग्नीन ताचे सुत्त एकदम स्पिडार घुंवता आसतात के एकदम स्पिडार म्हणल्यार खंय देखून कोणी पशु ते राक्षस भायर धांवन येतात पळय उज्ज लागला म्हणून तांणी कुडले अर्जुन बाण मार न्हू तांकां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कंटिन्युअसली राब्बनासी अर्जुन आनी कृष्ण ते खांडव प्रस्थ रान्नाचे सुत्त घुंवता आसतात के कंटिन्युअसली म्हळ्यार कोणी खंय देखून भायर आयल्यार धांव न्हू तांकां तांणी मान सोडता आशिल्ली नो एस्केप म्हळ्यार त्या प्रकारार स्पिडार तांणी घुंवता आशिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां ते पुरा कोण ते पशु जावन आशिल्ले भायर येता ती ऑफकोर्स तांकां देवाले तांगेले मुखार तांगेले चांग गती जाता कसले की कृष्णाल दर्शन घेवन अर्जुनाले बाणान तांणी पराजीत जावन तांणी देह त्याग करता आसा ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ह्याच समयार आपास इंद्रा कळटा
की ते खांडव प्रस्ताक अग्नीन उज दिवन ते अग्नी दिवन सोडले आसा म्हूण ताका आपास कूड जाल्ल्या म्हणकेची तो आपास ते पावस घालता ते वना वयरी म्हूण जाल्यार हें पंता तो उज आनीकय व्हड आशिल्लें ताण नॉर्मली साधारण म्हणटा ताण केन्ना ते पावस पडेल दिसता ते अग्नी बंद जाता आशिल्ली जाल्यार हें पंता अग्नी इतली व्हड आशिल्ली की ते उब जावन तागेले उद्दा पुरो आपास रिटर्न जाता आशिल्लें म्हूण इवॅपरेट जाता आशिल्लें इतले प्रकार व्हड अग्नी केलेली जाल्यार इंद्र सोवना आनीक जोरार पावस घालचे सुरू करता आनी इतले फोर्सार पावस आनी वार येता अशी दिसतात की ह्या पंतावय अग्नी प्रयास फेल जातले म्हणून कसं जालें की उज वाडोवचे सूर जाता आसा तशें दिसता आतां अग्नी आपास दिसता ह्या पंतावय म्हाका कार्य सिद्ध करूं जाय न्ही जळटा आसतना वारे पावस येवन बंद जातले दिसता तपास अग्नी म्हणून आनी अर्जून आनी इंद्राकय दिसता वय तूं एवरी टायम ट्राय करता न्हय पण हांव सोडना म्हूण ते उच वाडोवचे सूर जाता म्हूण जाल्यार हे समयार आपास अर्जुन तागेलें तें स्किल म्हणटात पळय शौर्य तागेलें एक कशे नमुने एक तें धनुश्य बाण चलोवचे तागेलें तें स्किल आसा तें दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा तें ताणें द्रोणाचार्यान गुरुकुलांतूच ताणें हें शिकिल्लें ट्रिक म्हणून इतले स्पिडार आनी तागेले आत्तार गांडीव आसा आनी अनलिमिटेड एरोज आसात म्हणटात पळय इतले एक पंता इतले सकयल धनुश्य इतले बाण सोडतकय अर्जुन आनी तागेलें तें स्किल इतलें आशिल्लें की ते सगळे पर्वता वयर सगळे रान्ना वयरी एक प्रकाराची साती सी जातके अंब्रेला सी ते बाण आनी ते इतली स्किल आशिल्ले तो कंटिन्युअसली बाण मारता आशिल्ले ते साती गुंता आशिल्ले के बाणाचे वयरी आनी वयर देखून तो पडची पावसू इंद्रान पडची पावसू ते सात्या वयर कोणाक सायडा देखून उद्दा वतकय म्हळ्यार त्या प्रकाराचे अर्जुनान तागेलें तें स्किल दाखयलेलें आसा आमी कल्पना करूं जायना कशे नमुने तांगेली एक शक्ती आशिल्ली म्हणून आनी ते सगळे आतां इंद्रान कितले जोरार पळयलेलो पावस तो ते अर्जुनान मारलेलें बाणाची साती जालना पळय ताची सायडा देखून ते उद्दा पडचे सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आमी कृष्णा लिलेंतूय आमकां वता आसा की कशी ब्रजान तूं ते इंद्रान पावस पळयलो दिसता देवान एक बोट्टारी गोवर्धन उक्कोळ न्हू इंद्राल ते जोर पावस पळयले आनी पुरा भक्तांक तांगेलें रक्षण केलेलें म्हूण जाल्यार ह्या पंता एक पंता पळयलें पळय विशय उपरट जाला उलटा जाला अर्जुन आनी ह्या पंता इंद्राल पावस राबयला म्हळ्यार असुर जना मारच्या खातीर कृष्णान भक्ताक रक्षण करचें केलेलें आनी आतां अर्जुनान तें सात्य केलां इंद्राल पावस राबोवच्या खातीर म्हळ्यार ते कोण ते पशु जावन ते असुर निप्पून बसली तांकां मारच्या खातीर म्हूण जाल्यार पळयात ती दोन्ही पंतां धर्माच्या रक्षणा खातीराची कृष्णान जावं अर्जुनान इंद्राल पावस राबयलेलो आसा आनी इंद्रान तें एक पात्रता स्विकार केल्या थंय तो देवाल एगेन्स्ट और भक्ताल एगेन्स्ट तांकां कसं रोल केलेलें म्हूण आनी इंद्रू आनीकय चड फोर्सार पावस पडयतकय जाल्यार ते अर्जुनान केलेलें बाणाचें ते सत्तेच पळय हल्लोचें जायना के आनी ते बाण इतले सूक्ष्म रुपार अर्जुनान बांदिलां तें सत्तें की एक बिंदू म्हणटात पळय एक बोट एक उदकाची एक पशी वेताची भितर देखून येना त्या प्रकारान ताणें तें बाणान तें सत्ती बांदिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो अर्जुनान तें पुरो तागेलें पावर गुरुकुलान शिकयलें द्रोणाचार्यान तागेली ती सिद्धी आशिल्ली तें दाखयलें आनी हें पळयलें दिसता इंद्रा कशी कोप येता असलें की तें एवरी टायम ताणें ट्राय करताना ताणें तो सोडना आशिल्लो अग्नीक जाल्यार हें पंता कसो नाबा जगता आसा म्हूण आनी आनी अर्जुन आनीकय अशी जाता आसतना इंद्र ट्राय करता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा तें तक्षकाल बायल आनी पूत भायर धांवन येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना अर्जुन पळयत तें आनी अर्जुन म्हळ्यार तांणी कशें की एक हांतुची तांणी अधार्मीक कार्यांतूच तांगेलें तें एक परिवार आशिल्लें त्या प्रकारार तो मागीर तक्षकाल बायले मारता जाल्यार पुत्ता मारू वता आनी तक्षकाल पुत्ता मारू वताना इंद्र पळयत काय तें आनी जोरार एक प्रकार म्हणटात पळय वार येता पॉवरफुली वार येता काय एक पंता फोर्सार इंद्र सोडता काय तें आनी ते इतले एक प्रकार जोरार वार येता एक क्षण भितर की अर्जुन त्या रथार बशिल्ले तेन्ना तागेलें बॅलन्स चुकता काय एक मिनिटा खातीर आनी ते बॅलन्स चुकताना तक्षकाल पूत थंय देखून धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारसून आमी कुरुक्षेत्राले युद्धांत पळयता की तो तक्षकाल पूतूची कर्णाल बाणार बैसून कशें की एक व्हड तांकां पांडव जनाल एगेन्स्ट तो फायट करता म्हूण म्हळ्यार कर्णान एक पंता बाण सोडताना
तक्षकाल पूत ते बाणा वयरी पयसून तो बाण जावनूच ताणें पांडवा जना वयर आक्रमण करचें आसा म्हूण त्या मुखार आमी त्या महाभारताच्या युद्धांत आमी पळयता. सो ह्या प्रकारार ते युद्ध चलता आसतना आतां इंद्राक भारी कोप येता आसा आनी इंद्र ह्या पंता तागेले पुरा प्रयोग करता मागीर इंद्राल अल्टिमेट वेपन आसा वज्र. ते वज्राच प्रयोग करून सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी वज्राच प्रयोग केल्यार ताकाय अर्जुन वायू अस्त्र मारून ते वज्राच प्रहाराक वयर राबयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ताणें वायू अस्त्र मारलेलें फोर्स इतलें आसता की ते सगळें ते मोड सी जावन आशिल्लें, ते पावस सी जावन आशिल्लें पळय, ते पुरा क्लियर जाता काय. आनी ते वायू अस्त्रान ते वार येता पळय, तेन्ना ते खांडव प्रस्थाचे रानाक कशी ते उज्याक आमी तुमी यज्ञान थंय पळोवन आसल्या पुरो भटमाम ते अग्नी होड करता जाल्यार अशी तांणी वारी मारता तेन्ना ती अग्नी आनीकय होड जाता. तशींची अर्जुनान मारलेली त्या वायू अस्त्रा निमित्त ती अग्नी आनीकय प्रज्वलीत जाता, आनीकय रान्ना ते उज्ज लागता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मस्त प्रकाराचे ते कोण कोण निप्पोन बशिल्ले भायर येता ती आनी त्या अग्नीक कशी जावंक आशिल्ली ब्रह्मदेवान सांगल्या म्हणके तांणे तशें झाड पाण तो पुरा ग्रहण करून तागेले ते कशें ते हें आशिल्लें ते रोगा ताचें एक प्रकार गुण जाता आसा म्हूण सांगता आसा. आतां इंद्र सोवणा मात आनी इंद्र विंगड देवता काय तागेले सायडान तशी कोण कोण देवता आसा तांकां आवाहन करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो इंद्रान आवाहन केलें सिता वृष्णी, मरुत, अश्विनी कुमार, गंधर्व, चारण आनी पुराजन येवचे सूर करतात के. आनी कुबेर, यमराज विंगड प्रकारास पुरा लोकपाल, दिक्पाल आनी पुराजन येवचे सूर करता आसती म्हूण सांगिल्लें आसा. कुबेर तागेले ते गदा घेवन प्रहार करता के, यमराज तागेले गदा घेवन प्रहार करता के, वरुण तागेले वरुण पाश ते घेवन मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार अर्जुन एकलोच हांगेलो पुरा जनालोट युद्ध करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी देवता जन तांगेले आशिल्ले शस्त्र पुरा प्रयोग करता ती. इंद्र आपास त्या वज्रान प्रहार करता. इंद्राल वज्राक तर साधारण मटाक खंयचे असुराक वय ताचे वरतू प्रभावीत जातात न्ही, जाल्यार अर्जुन कांय ना वायू अस्त्रान ताका म्हणटात पळय फेस करता आसता राबोवचें जायना. आनी कितलेंय हे देवता जनान पुरा शस्त्र अस्त्र प्रयोग केल्यार वय अर्जुन ते काउंटर करता. आनी देवता जन बद्द आश्चर्य जावन शॉक जाता ती की हे तांणी देवता जन तांणी इतले पॉवरफुल बिंग्स म्हणटात पळय तांकां अर्जुन कशी काउंटर करता आसा तो आनी तांणी इतले पुरा जन ओट्टू मेळ लढाई करता ती जाल्यारय अर्जुन तांकां कशी राबयता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ह्या पुरा जाता आसतना इंद्राक मना भितर खुशी जाता आसकै कसले की अर्जुन इंद्राला अंश न्हू. ह्या पुरा जाता आसतना एक प्रकार म्हणटा पळय अर्जुनाल टेस्ट जाल्या म्हणके जाता आसया तागेले क्षत्रीय एबिलिटीज. तो एक प्रकारारी पळयल्यार इंद्राक खुशी वय जाता आसा. जाल्यार तो युद्धान तूं कसले सोडना तो करता आसता. आनी पुरा जनाक सांगता काय म्हळ्यार पुरा जन गिव अप करचे आसता ती की हागे लोट लढाई करूं जायना. जाल्यार इंद्र सांगता की सोडून जाम्याका तुमी लढाई करया ती प्रहार करया ती म्हूण. इतके पुरा प्रहार करतानाय अर्जुनाक कांय करूं जायना तांकां. आनी अर्जुन तांकां पुरा जनाक विंगड शस्त्राचे उपयोग करून पुरा जनाक लढायेंत पराजीत करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी पळयता की अर्जुनाक ती युद्ध कला आनी ताका त्या लेवाल वयर आशिर्वाद कसन एक प्रकाराचो आशिल्लो म्हूण. आनी हेंच एक पुरा चलता आसतना इंद्राक एक आकाशवाणी म्हणके ताका आयक पडटा खंय इंद्राक, हे इंद्रा तुगेलो तो मित्र कोण तक्षक आसा तो आतां रानांत ना, तो धांवन चमकला म्हूण. तूं तागेले खातीर हें पुरा करतास तो थंय ना म्हूण. आनी तुका तूं मुखार आनी हें युद्ध करून कृष्णा लोट आनी अर्जुना लोट युद्ध करची कांय अगत्य ना म्हूण आकाशवाणीन तूं इंद्र आयक पडटा खंय. आनी ते आकाशवाणीन तूं इंद्र आयक पडटा खंय, हे इंद्रा तूं कोणा लोट लढाई करतास तांणी नरनारायणाले अवतार म्हूण तांणी मनुष्य जावन ते म्हणटात पळय मनुष्य जावन तांणी ते स्वरुपार अवतार घेतिल्लो आसा. जाल्यार तांणी स्वयं नरनारायणच तांणी तूं कितले तुमी आनी विंगड देवता जनान लढाई केल्यार तुमकां तागेले येद्रा जय प्राप्त जायच ना, तुमी पराजीत जातलीं ती म्हूण ते इंद्राक आयक पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार तशें जालें सुद्दां तांणी ते राबयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुराजन देवता ते गुरा त्या स्थळार धोकून ते युद्ध राबोवन थंय धोकून भायर पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय अग्नी आनीकय तागेले उज्ज्याची इंटेन्सिटी म्हणटात पळय वाडयता
आनी आनीक एकलो कोण की निपून बशिल्लो त्या युद्धांत तूं मया दानव तो वयता खांडव प्रस्थाचे हाजे भितर निपून आशिल्लो खंय एकांची स्वरुपारी तो वय भायर येता म्हूण सांगिल्लो आसा आनी ताणें धांवन वतना कृष्ण वय सुदर्शन चक्र सोडता म्हळ्यार तो साधारण मटा असूर न्ही आशिल्लो आनी अग्नी वय तागेले मागशी वता आनी अर्जुन वय ताका टार्गेट करता म्हूण सांगिल्लो आसा जाल्यार तो अर्जुना पळयलो सिता माया दानव पळय कूडले पांय पडचे सूर करता गे अर्जुनाल म्हणटात पळय धूर दोकोनूची आनी तो अर्जुनाला प्रार्थना करता गे हे अर्जुना म्हगेलें रक्षण करी हांव शरण येतास तुगेलें म्हूण आनी अर्जुनाक एक पंत कोणी सांगल्यार हांव तुगेलें शरण येतास तेन्ना तो हांव तुगेलें रक्षण करता म्हणटा त्या प्रकारे कृष्णाल सुदर्शन चक्र वय आपास येता आनी अग्नी वय अटॅक करचो स्टॉप करता आनी ह्या समयार पुरा नमुन्यान म्हणटात पळय आकाश पुरा क्लियर जातात आनी आकाश क्लियर जावन पुरा देवी देवता जेन कोण आशिल्लीं पळय म्हळ्यार सूर्य कोणालें दर्शन नाशिल्लें दूर दूर आशिल्लीं तांणी खाली शस्त्रांच ते एक प्रकार म्हणटात पळय फायटींग चलता आशिल्लें जाल्यार आतां तें आकाश क्लियर जालें दिसता इंद्राल दर्शन जाता आनी तो भारी इंद्र आनी विंगड पुरा देवता अर्जुनाक भारी होगळ दिता ते अप्रिशिएट करता ती की तूं सिंगल हँडेडली एकल्यान तूं लढाई करून आमकां पुरा जना पराजीत केलें मू आनी अग्निदेवाक इतली खुश जाता की तूं सांगता म्हाका भारी तुका पळोवन तुगेलें तें शौर्य वीर्य तूं कशी त्या प्रकारान युद्ध करता तें पळोवन म्हाका इतली खुशी जाल्या संजय हांव तें मागून घे म्हूण सांगता गे तेन्ना अर्जुन सांगता काय ताका मस्त सकट ताका शस्त्राचें गुप्त आशिल्लें नॉलेज खंयची इंद्रदेवालें आशिल्लें तो त्या पुरा मागून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार तेन्ना अर्जुन इंद्रदेव सांगता काय वय ह्या पुरा खंडीत तुका मुखारसून मेळचें आसा जाल्यार केन्ना तुका तें ईश्वरालें शिवालें आशिर्वाद मेळटा आनी तुका शिवान पशुपती अस्त्र मुखारसून तें मेळचें आसा तुका आनी त्या समयार तूं स्वर्गा येवचें आसा तेन्ना हांव तुगेलें ह्या पुरा तूं निमगेलें अस्त्र पुरा हांव तुका दिता म्हूण सांगिल्लें आनी तशी त्या प्रकारार आशिर्वाद दिता इंद्र म्हूण सांगता आसा आनी कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण ह्या पंता तें द्वारकाधीश म्हूण ते रोल परमात्म सगळें जगत्याच देव जाल्यार हे अवतारान तूं तो वय द्वारकाधीश जावन आसा आनी कृष्णाकय निमगेलें सांगता म्हळ्यार कृष्ण सांगता की मेगेल आनी अर्जुनाल फ्रेंडशीप केन्नाय फॉर एवर आसूं का म्हळ्यार शाश्वत जावन आमगेली मैत्री आसूं का तशी तूं म्हाका आशिर्वाद दिवका म्हूण कृष्ण इंद्रा सांगता ते आनी कृष्णाकय गोत्त आसा देव म्हणून जाल्यार तें आतां तें अवतारा लेकार तांगेल पात्र आसना इंद्र देवता आनी कृष्ण द्वारकाधीश जावन तें राय जावन तें पात्र प्ले करता आसा इंद्र तथास्तु म्हणून देवाक म्हणटात पळय एक पंत हांसून पाठ जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी पळय येता की देवान एक दृश्टांत दिलेलें आसा देव परमात्मा जावन सगळ्यांची जगत्याचें आनी ताण तें एक रोल प्ले करतना ताण कशें एक मागून घेतली इंद्रान कृष्णान तें आमी पळय येता जाल्यार की आतां आमी पळय येता की कने कोणी देवी देवता आमगेले येद रायल्यार आनी निमगेल्यार कसन जावका तेन्ना सहज रुपारी आमगेले लायफांत आमकां कसन की एक इम्पॉर्टंट दिसता तें आमी मागून घेतलीं ती तसलें की देवी देवतान दर्शन दिवचें म्हळ्यार कसो व्हड विशय कने आमकां न्ही तुमकां कोणाक देवी देवता दर्शन जाल्यार फुडलें कशें की आमकां लायफांत कशें की मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा आमी तेन्ना मागून घेतलीं ताका कृष्णान एक प्रकार दृश्टांत दिलां पळय येता तागेले त्या एक भक्ताल खातीर तागेली कितली एक प्रिती आसा म्हूण म्हळ्यार कृष्णाल खातीर त्या टायमार कसो मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अर्जुन वालो ती मैत्री आशिल्ली त्या ताका लायफान तूं पुरा कशी चड म्हणटात पळय एक प्लेजर मेळटा म्हणटात पळय सो देवान त्या मागून घेतिल्लें सो कशें एक देवा लोक आनी भक्ताल मदें तें एक देव तें रिलेशनशीप ट्रेजर करता म्हणटात पळय त्या पुरा भशेन मुख्य देवाल खातीर भक्ताल वटू एक संबंध ते आमी तें ह्या काणयेन पळोवन घेवया म्हूण सांगिल्लें आसा आतां हें पुरा चलता आसतना थंय मयासूर आसा थंय देवा लागीं तो अर्जुनाल शरण घेवन राबिल्लो आसा आनी मयासूर भारी कृतज्ञ आसा की ताका तांणी मारनी म्हूण आनी तो सरेंडर कोण म्हळ्यार शरण येवन म्हाका कसलेपणी तुमी करूं दिवका म्हूण तो मागून घेता तेन्ना आमी पळयता अर्जुनान कशी अंगरपर्णा सांगिल्लें तशींच मया दानवाक सांगता की तूं शरण आयलो आनी तुगेलें रक्षण करचें म्हगेलें कर्तव्य ताका तूं म्हाका कसलें कोरून दिवका म्हूण ना म्हूण अर्जुन सांगता काय आनी अर्जुन सांगता की म्हाका गोत्त आसा तुका मनांत आसा की हांव कसलेपणी कोरून दिवका म्हणून म्हाका तुका कसलें फ्रस्ट्रेशन करचें नाका जाल्यार हांव तुका तांचें सांगता की तें म्हगेलें क्षत्रीय धर्म की हांव तुगेलें रक्षण केल्लें तूं म्हगेलें शरण आयल सिता ताका तें म्हगेलें हांव कसो म्हगेलें धर्म कर्तव्य केलां ताचे खातीर म्हाका कसलें नाका म्हूण सांगता काय
जाल्यार तू कसं कोरका म्हूण आसल्यार तू कृष्णा खातीर करी म्हूण कृष्णा पॉयंट आउट करता अर्जुन हांगा बसला ताका निमगे म्हूण आनी मयासूर कृष्णा पांय पडतकय आनी सांगतास की आतां अर्जुनान सांगलां तूं पुणी कसं म्हाका करूं दितलो आनी तो म्हळ्यार तागे मनांत आसतकय आतां कृष्ण पुणी कसं सांगतलो म्हाका सेवा करचें म्हूण मयासूर तेन्ना कृष्णूय आसून सांगतकय ना तू अर्जुनाल खातीर कोरका कसलें की ताण शरण येवन तागेलें रक्षण केलें हांव तर सुदर्शन चक्रान तुका मारूं तयार आशिल्लो जाल्यार हांव तुका एक विशय सांगता अर्जुनाक पुरापुशी खुशी कसन जावची गो तसो युधिष्ठिरा खुशी जाल्यार अर्जुना खुशी जाता म्हूण तू युधिष्ठिरा खातीर कसं पुणी कर म्हणटा आनी तो सांगतकय तूं कशी कृष्ण मयासुरा सांगतकय कशी विश्वकर्मा देवता जना खातीर आर्किटेक्ट तशींची दैत्य दानवा खातीर मयासूर आर्किटेक्ट आशिल्लो ताका तो सांगतकय एक भारी एक व्हड दरबार राज दरबार म्हणटात पळय युधिष्ठिरा खातीर बांदून दी त्या प्रकारार तू युधिष्ठिराल सेव केल्यार अर्जुनाक भारी खुशी जातली म्हूण कृष्ण त्या प्रकारार ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना मयासुराक भारी खुश जातकय तागेले मनांत मस्त सकट सायमल्टेनियसली आयडियाज येतात की म्हगेले इतले सकट पुरो वस्तू आसा आनी हांव एक परफेक्ट असेंब्ली रूम म्हणटात पळय व्हड राज दरबार करच्या खातीर म्हगेले पुरा वस्तू आसा हांव म्हगेले पुरा असिस्टंट्सा घेवन पुरा सामान घेवन हे इंद्रप्रस्थान ते इतलो व्हड एक राज दरबार बांदून दिता म्हळ्यार कोणाले तसले एक दरबार ना तसले हांव एक दरबार बांदून दिता म्हूण सांगता के आनी तेन्नाची कृष्णाक सांगता हांव हें पुरा सामग्री ओट्टू करूं वता पळय राज दरबार बांदूचे तेन्ना हांव तें म्हगेले एक व्हड शंख आसा देवदत्त म्हूण त्या हांव तुका हाण दिता म्हूण तो मयासूर सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें मस्त सकट हे विशयान काणीन पुरो जाता आसता आनी ताणें सांगलें म्हणके मयासूर स्वल्प समय भितर तागेले मस्त सकट ते असिस्टंट्सा घेवन येवन ते दरबार बांदूचे सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते राज दरबार बांदिल्ले सिता भारी ते म्हणटात पळय खंय जायनातील तसले ते एक दरबार असेंब्ली हॉल बांदून दिता तो मयासूर आनी ह्याच असेंब्ली हॉलान तूं आयज जाल्ली सिता नारद मुनीन येवचे आसके अपास दर्शन दिवचे भारी खुशी जातके नारद मुनीक आनी नारद मुनी म्हळ्यार सगळ्यांची ब्रह्मांडा खंय भोंवता न्हय आनी तेन्ना नारद मुनीन हे पांडव जेन्ना कृष्ण पुराजन आसत थंय नारद मुनीन सांगचे आसके हांव ह्या लोकांक गेलोलो तेन्ना थंय तसले एक दरबार म्हळ्यार पुरा कडेन भोंवन ताका पुरा कडेन खंय कशे प्रकाराचे दरबार आसत आनी पुरा कडेन पळयला सगळ्या ब्रह्मांडांत देवाल खंय सृश्टी आसा थंय ते पुरा नारद मुनी चमकला आनी तो सांगता ह्या लोकांत अशें आशिल्लें ह्या लोकांत असेंब्ली हॉल अशें आशिल्लें ह्या लोकांत अशें तांचे कसं श्रेश्ठ आशिल्लें आनी लास्टार सांगता मात हें मयासुरान बांदिल्लें असेंब्ली हॉल दरबार हांव खंय पळय न्ही दिस इज द ग्रेटेस्ट हाजे की ना चंद हांव पळय न्ही म्हूण नारद मुनी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते सांगताची नारद मुनीन येवची म्हळ्यार कसं कारण नासताची कांय कारण नातिल नारद मुनी येना आनी ते आयल सिता सांगतकय हांव म्हळ्यार पांडव जेन्ना युधिष्ठिरानी अर्जुना सांगतकय हांव पांडुले आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार तांगेले बापसूले हांव आशिल्ले तेन्ना ताणें म्हाका एक पण सांगिल्लें की मुखारसून ताका अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ करता म्हूण मात ताका तें करूं जाय न्ही तुमी तें करता म्हणून युधिष्ठिराक अर्जुनाक भिमाक तांकां पुरो सांगतकय म्हळ्यार तुमगेले बापसूल मनांत आशिल्लें अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ करता म्हणून तुमी तें करता म्हूण सो त्या प्रकारार ते नारद मुनील ते एक प्रकार आज्ञा ती आनी तांणी युधिष्ठिर महाराज पांय पडून तांकां सांगतकय तुमी तो सांगेल विशय आमी संपन्न करता ती आनी नारद मुनील मनांत आशिल्ले कारी तांणी मुखारसून ते म्हणटात पळय राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ तांणी ते पुरो करचे आसा आनी हें पुरा जाताना ते राजसूय यज्ञ जातरी लास्टार वय तुमकां ते पुरो तुमी काणी आयकून अशें पुरो लास्टारी जाताना ते कोणाक ते राजसूय यज्ञ जातारी पुरा पशी श्रेष्ठ कोण हे सृश्टीन तूं म्हूण ते अग्रपुजा करच्याक ते कोणाक तो गौरव दिवका तेन्ना ते त्यांची सभेन तूं ते कृष्णाक अग्रपूज जावन कृष्णाक तो गौरव दिवन ते पुरा पशी मान्य स्थान दिवचें आसा राजसूय यज्ञाची पूर्णावती वळारी की पुरा पशी व्हड देवूची म्हूण ते आमी ती वय काणी आयकलेली आसा सो हें पुराशी काणी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हो विशय इतले अर्जुनाल खातीर इतले खुशेचे विशय आसता हो खांडव प्रस्थाची ही काणी की आमी पळयत की मुखारसून
अर्जुनानं आमी भागवतमाच सुरेस्कंदान चित्ता येता अर्जुनानं कृष्णा लील संपन्न जलसिता या जगत्यांतू ताका भारी एक दुःख जास्ता आणि कृष्णा उडगास येता देवाल आणि ताका उडगास येताना ताणें देवाल खातीर प्रार्थना करताना ताकी खांडव प्रस्थाची काणी आणि राज दरबाराची काणी हे पुरा ताका उडगास येवचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आतां आमगेले जावका जाल्यार आमी एक प्रार्थना करुया मनान तुची आमी हे श्लोक रिपीट करूं जाल्यार आमी एक पंतान पडतात पळय आमी जावका जाल्यार दोळे बंद करून आमी एक मेडिटेट करूं येता कशें की कृष्णा खातीर कशें एक भक्तार भावन आसता ते हे श्लोकांत कळटा चंद श्लोक आसा तातूंत हे एक श्लोक तांडव प्रस्थाचे श्लोक ते हांव सांगता तुमी रिपीट करूं येता जाल्यार हे तुमी रिपीट करतना तुमगेल जिवनांतूय कशें की एक देवाल दयेना सोम्याल दयेना गुरूल दयेना भक्ताल दयेना कशें की एक चांग जावन अशें पुरो कशी अर्जुन उडगास करता आसा तशी आमी आमगेल लायफाचें एक 2 मिनीट खातीर मेडिटेट करून आमगेल लायफांतूय खंय आमकां देवान रक्षण केलेलें आसा आमगेल लायफान कशें चांग जाल्लेलें आसा देवाल्या सोम्याल्या गुरूल दयेन ते आमी एक मना व्हरून एक प्रार्थना करुया म्हूण आमी एक 2 मिनिटां मेडिटेट करुया हांव हें सांगता तुमी रिपीट वय करूं येता यत् सन्निधौ अहं उखांडवम् अग्नयेदम् इंद्र च सामरगानं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृतद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् निप्तयो बलिम् अध्वरेतै यत्सन्निधाव अहमुव खांडवम् अग्नेयदाम् इंद्र च सामर गणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृतद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् निपतयो बलिम् अध्वरे ते यत्सन्निधाव अहमु खांडवम् अग्नयेदाम् इंद्रं च सामर गणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मया कृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् निपतयो बलिमध्वरे ते स्वामी आमगे लायफाचे क्षणाचे हे एक प्रकार कृतज्ञ जावच म्हणटात पळय देवा खातीर हे चांग मुवमेंट्स आमगे लायफाचे उडगास करून ते अर्जुन आमकां दाखोवन दिता आसा की कशी आमी कृतज्ञ एक भावनांत आसूं काय म्हूण लायफान मातसो कश्ट येवन अशें पुरो असं नाही असल्यार जाल्यार अर्जुन एक दाखयता की खंयचे एक समयार ताका कशें एक देवाल सेव करचें म्हणल्यार कशें की एक भाग्य मेळिल्लें आसा म्हूण तशी आमगेल जिवनांत आमी पळयल्यार कसं आमगेल रितेर किंचित रुपार आमकां एक देवाल नामस्मरण करचें भाग्य मेळटा आमी आमगेल रुपार सान रुपार देवाल सेव केलेलो आसच्या पुरो आमी आमगेल रुपार खंय देवाल सेव करतना आमकां एक आनंद जावन आसच्या पुरो आनी कशें आमकां एक देवान कश्टा वेळार रक्षण केलेलें आसा हें पुरो आमी केन्ना उडगास केल्यार अर्जुनान दाखोवन दिवचें आसा कशी हें एक श्रेष्ठ विशय म्हूण यम सन्निधौ अहम आतां एक आमी पळोवया यत् सन्निधौ अहम म्हळ्यार आश्चर्य जाता म्हाका देवा म्हणून की तूं आसतना म्हळ्यार आमी सांगतात पळय स्वाम्याल सन्निधीन तूं देवाल सन्निधीन तूं तशी अर्जुन सांगता यत् सन्निधौ अहम खांडवम अग्नेयेदाम म्हळ्यार कशी तें म्हाका एक आश्चर्य जाता तो सांगता की तूं मेगेल ओट्ट आशिल्लो देवा म्हणून यत् सन्निधौ तूं मेगेल ओट्ट आशिल्लो तेन्ना इंद्राक वय हांव लढायन सोलवयला म्हणून म्हळ्यार हांव इंद्रा ओट्ट कशी म्हळ्यार हांव एक साधारण मनुष्य आनी तो इंद्रदेव स्वर्गाचो जाल्यार तुगेल सन्निधीन तूं हांव त्या करून दाखयलेलें तुगेल कसन दय आहा म्हणून यत् सन्निधौ अहम खांडवम अग्नेयेदाम आनी मागीर इंद्रम च समार गणम तरसा विजित्य म्हळ्यार इंद्रा मात्र न्ही च म्हणटात च सम अमर अमर गणम म्हळ्यार विंगड पुरा देवता जन तांणी पुरा जन येयली त्या वेळार आमी पळयलें अशें पुरो वर गंधर्व कितली सकट आयलीं तरसा विजित्य तांकां पुरा जनाक हांव लढायन तूं तांगेल वयर विजय प्राप्त जालो तुगेल सन्निधी आशिल्ली निमित्ताची म्हूण अर्जुन उडगास करता म्हळ्यार आमकां एक एग्जाम्पल दिवयता आमी कसन एक करतना आमकां एक पंता खंयचे विशयार सान विशयान अहंकार येवचे पुरो जाल्यार अर्जुनाल भावन पळयात कसने इतलें ताण एक व्हड कार्य केलेलें तागेल मनान तूं
म्हणतात पळय 0.001% वय ताका मनान ना की हांव केलें तें म्हणून क्लियर असतो यत् सन्निधो अहमू खांडवम अग्नेय म्हणून तू देवा मेगेल ओट्ट आशिल्लें ताची निमित्तमाक करूं जेलेलें तेजे मेगेलान तूं कांय कॅपॅसिटी ना म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार देवा कशें सांगता लब्धा सभा मया कृत अद्भुत शिल्पमाया तुगेल दयेनाची थंय देखून तो मयासूर आयिल्लो आनी ताणें निमगिल्लें आनी ताण तूं सांगिल्ल म्हणकेची ताणें तें इतलें चंद कृत अद्भुत शिल्पमया म्हळ्यार ते कितलें व्हड दरबार बांदून दिलेले मू तेवा तुवें म्हूण तें सांगिल्लें आसा आनी तें तसो व्हड दरबारान तूं दिग्भ्यो हरण नृप्तयो बलीम व्हड व्हड पुरा सगळ्यांची नृप्तय म्हळ्यार सगळ्यांची विश्वास पुरा व्हड राज्य म्हळ्यार त्या राजसूय यज्ञाच्या पूर्णाहुतीन तूं युधिष्ठिरान सगळ्यांची विश्वास पुरा जन व्हड राय आपयलेलें आनी पुरा जन आयिल्लीं ती आनी बलीम अध्वरे तांणी कसन पुरा गिफ्ट्स पुरा घेवन आयलीं ती पुरा डायरेक्शनान तूं जाल्यार त्या पुरा गिफ्ट्स एंडारी येवन तुगेल अग्रपुजा जावन अध्वरे ते तुगेलें ते गौरव वाडयलें आशिल्लें तांतू हें पुरा तूं करून घेतलें मू देवा मेगेल करना म्हूण तो उडगास करून अर्जून तेन्ना रडता भारी चंद प्रार्थना अशी हें पंचाध्यायान तें भागवतमान तूं अर्जुनान पुरा प्रार्थना करचें आसा सो आमी हें एक एग्जाम्पल घेवन हें एक शास्त्राचें आमी पळोवं येता की कशी अर्जुनाल ती एक भावना आसा कसन तो एक भक्त आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें सुरेच युद्ध कृष्णान आनी अर्जुनान मेळून एक प्रकार म्हणटात पण तांणी विजयी जावन आशिल्लीं ती आनी अर्जुनान दाखयलेलें आसा की खंयचे देवी देवताक वय देवाल आशिर्वाद आसल्यार ताणें देवी देवता वयी विजय जाव येता म्हूण ताकाच आमी पळयता ती हाचेर आमी कन्क्लूड करुया की भगवद्गीतेचे लास्ट श्लोक यांचे आसा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूती ध्रुव नीतीर मातीर मम म्हळ्यार आमी हें एक पळयता हें श्लोक पळयतात आमी की खंय कृष्ण आनी अर्जुन आसा ती ते श्रिय म्हणटात पळय श्रिय विजयो भूतीर खंडित एक प्रकारान म्हणटात पळय भारी एक नमुने चांग आसा श्रिय विजय आनी भूती ही एक्सेप्शनल पावर पुरा एक प्रकार आसा आनी खंडिताची खंडित ध्रुव नीती पुरा चांग आसा हें आमी केलें म्हणटात हें संजयान सांगचें आसा हें म्हळ्यार एक आसा म्हणून सो आमी पळोवं येता की सांगल्या म्हणके जाता आनी आमी आयची काणी पळोवं येता की देवाल दयेन कसन एक प्रकाराची आनी मुखावयल्या युद्धांत कुरुक्षेत्रांत आमी पळोवं येता की अर्जुनान कसन एक प्रकाराचें युद्ध कोरून कसन एक प्रकाराचो विजय प्राप्त केलेलो आसा म्हणून जाल्यार ह्या समयार ह्या वैमना उरता की ते कुरुक्षेत्राचे युद्ध पळयल्यार ते कुरुक्षेत्राचें युद्ध प्राप्त जातरी पांडव जन खाली 36 इयर्स मात आशिल्लीं ती तांगेलें हें तांगे लिलांत जाल्यार आमी पळोवं येता ते भगवद्गीता कितले एक प्रकाराची हें श्लोकान आमी पळोवं येता कितले एक प्रकारान जनाक प्रेरणा मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी पळोवं येता की हें एक श्लोकान थंय आमी पळोवं येता एक अर्जुनाल भावन पळोवं येता आमी की व्हड विशय म्हळ्यार ते विजय न्हय आतां तेका सांग की एक विक्ट्री पराजीत जावन जालेलें आसा ताचें 36 इयर्स मात तांणी राज्य केलें ना जाल्यारीची आनी ताणें अर्जुनान तें गीत आयकून देवान सांगिल्लें तें एक पथ स्विकार करून कसन त्या पुरा एक अधर्म कोण आशिल्ले जनाक तांकां नाश करून आमी पळयलेलें की मेन म्हळ्यार तागेलें तो विश्वास अर्जुनालो की देवाल सेव कोरका आनी हेंच एक व्हड विशय देवाल भक्ती कोरका म्हूण ताकाच आमी हें पुरो काणी भगवद्गीता आयकताना आमगेल मनांतूय ते एक देवाल सेवे खातीर देवाल प्रिती देवाल भक्ती ताचे खातीर आमगेलो विश्वास दृढ जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी केन्ना आमकां तो आमगेल्या मनांतू विश्वास दृढ जाता की वय हो जिवनांत आमगेलो हो एक मुख्य उद्देश आसूं का की देवाल सेव कोरका देवाल नामस्मरण कोरका म्हूण तो केन्ना एक मुख्य उद्देश जाता पळय तेन्ना खंडीत कशी देवाल दया अर्जुनाल वयर आसता तशी आमगेली वैरी आसतली म्हूण आनी देव आमकां भितर वयल्यान आमकां तें भक्ताल थ्रू और देवाल थ्रू गुरूल आशिर्वादान आमकांय ते कशी आमगे लायफान मुखार सून वचूं का आनी आमगे लायफान कसन तें युद्ध आसा ते कशी फेस करचे खातीर आनी कसन फेलियर सक्सेस म्हळ्यार हें लायफ आमगे जिवनांत हे संवसारांत केन्नाय 100% विन जातलें 100% डिफीट जातलें ना पुरा प्रकाराक द्वंद आसची जाल्यार हें म्हणटात पळय ट्रू विक्ट्री म्हळ्यार कसन बद म्हळ्यार श्रिय आनी विजय म्हळ्यार कसन ह्या श्लोकांत अशें म्हळ्यार
आमगे लायफान तूं सुप्रीम विक्ट्री म्हळ्यार कसन म्हळ्यार केन्ना आमगे मनांत ते विश्वास येता की देवाल सेवा कोरका देवाल भक्ती कोरका हाजेन आमकां आमगे परिवाराक समाजाक देशाक बरें जातलें पूण ते आमगे मनांत केन्ना विश्वास येता पळय त्यांची विक्ट्री त्यांची युद्धाच परिणाम कसं जावचे पुरो युद्ध सूर जावची पशी फुडेची आमगेर मनांत हो विश्वास असल्यार हें युद्ध विन्न जाल्ल्या म्हणकेची म्हूण सांगता कसं जालें की आमकां पुरा पशी ते शाश्वत जावन आशिल्ली ती देवाल भक्ती ते मेळटा आसा युद्धा परिणाम आमगे लायफान कसं कसं युद्ध करता ती कसं नाही आसच्या पुरो जाल्यार आमगेले ते केन्ना आमकां दृढ विश्वास जाता पळय देवाल भक्ती देवाल सेवा केल्यार ह्यांचे एक बरेपणा कारण जाता म्हणून तेन्नाची आमी विजय जाल्ली ती म्हूण आमगे लायफान तूं आमी खुशेर राबयत तो आमकी त्या धडक जावच्या खातीर आमी केन्ना मागून घेवका सो हें सेशन हांव हांगा कन्क्लूड करता आसा तशें उलयलें तूं चुकी जावन आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करूंक आनी आमी एक प्रार्थना कोरया पुराजनान मेळून की आमकां तो दृढ विश्वासू प्रीती येवका तशी म्हूण देवाल्या मागून घेवया कशी अर्जुनान आमकां ती वाट दाखोवन दाखयलेली आसा आनी हीच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनर्धन ते श्री आनी विजय म्हळ्यार आमकां दिसच्या पुरो ते कुरुक्षेत्राची विक्ट्री म्हूण जाल्यार अर्जुनान केन्ना गीतान सांगल्या म्हणकेची लायफान डिसिजन घेतलें की नाही हांव देवाल सेवा करतलो देवाल भक्ती करतलो देवाल कसन कार्य आसा तें सिद्धी करतलो तेन्ना अर्जुन विजयी जाल्ला ते युद्धपुणी जावन ते विजयी जावचे विंगड तशींच आमी आमगे लायफान तो आमी ते केन्ना दृढ रुपार डिसिजन घेता ती ना आज देखून हांव अमूक देवाल सेवा करतलो देवाल भक्तीन कसन कोरका वैष्णवाल सेवा करतलो गुरून सांगल्या म्हणके देवाल कार्यांत हांव भाग घेतलो तेन्ना आमी पळयत की आमी लायफाची विक्ट्री ऑलरेडी विन जाल्ली ती म्हूण मुखार सून लायफान कसन जातलें ते देवाल दयेन कसन जातचें अशें पुरो कसलें की जगत त्या द्वंद्व आमकां राबोवचें जायना पराजित जातली एक पंता विजयी जातली जाल्यार आमी केन्ना आमगे मनांत विश्वास दृढ जाता की देवाल सेवा देवाल भक्ती देवाल नामस्मरण हाजेनाची आमगे जिवनाच बरेपणाच मेन कारण हेंच म्हणून तेन्नाच आमी लेखयत तत्र श्री विजयोर भूतीर ध्रुव नीतीर मतीर मम आमगे जिवनांत आमी ते अनुभव करूं सो एक 2 सेकंडा खातीर 2 मिनिटां खातीर आमी क्विकली रिकॅप करूया आयचे डिस्कशनांत आमी कशें सांगिल्लें म्हणून सो आमी पळयलेलें कशी आयच्या सेशनांत की कशी पुराय यदुवंशात जेन्ना हांगा येता ती पांडव जेन्ना भेटच्या खातीर मस्त सकट गिफ्ट्स भेट घेवन तांगेलें हें जाता मागीर पुराजनान रिटर्न जाता वय कृष्ण राबता म्हणून आमी पळयलेलें आसा आनी कृष्णान राबतरी तांणी कृष्ण आनी अर्जुन आमी पळयलें की तांणी रानां लागीं वता ती आनी थंय अग्निदेव ब्राह्मण रुपाले येता आनी ताका सांगता की ब्रह्मान दिलेलें कार्य ताका करूं आसा हे खांडव प्रस्ताक ताका ग्रहण कोरका म्हूण जाल्यार कसले करूं वताना अग्निदेव सांगता काय की इंद्र येवन पावस पडयता आनी ताका तें ग्रहण करचें जायना म्हूण आनी तेन्ना अर्जुन सांगता की म्हाका शस्त्र आसल्यार हांव खंडीत हांव तुगेलें कार्य सहाय करता म्हूण आनी त्या प्रकारान मागीर वरुण देव सोमदेव येवन अर्जुनाक ते गांडीव धारी तो गांडीव रथ पुरा दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारसून मागीर आमी पळयलें कशी अर्जुन तागेलें एक प्रकार स्किल्ल दाखयता ते धनुश्य चलोवन इंद्रदेवाक ताका फेस करचें जायना म्हूण पळयलें आमी आनी इंद्रदेवा फेस करचें जायना आनी इतले सकट पुराजन देव देवता यमराजू पुराजन येवन ताका सहाय करूं ट्राय करतात इंद्राक जाल्यार अर्जुन तांकां पुराजना फेस करता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कितलें कोणी देवी देवता आयल्यार वय ताका अर्जुना वयर ताका लढाई करचें जायना पुराजन डिफीट जातात पराजीत जाता ती आनी अर्जुन तागेलें तें एक स्किल्ल दाखयता म्हूण आनी मुखारसून आमी पळयलें तातूंत मयासूर वय भायर येता आनी मयासूर कृतज्ञ आसता अर्जुनाल शरण येवन तागेलें जीवन रक्षण केलें म्हणून आनी ताणें निमगून घेताना अर्जुन कृष्ण ताका सांगता की तूं एक व्हड सभागृह बांदून दिवका म्हूण म्हळ्यार एक श्रेष्ठ सभागृह असेंब्ली हो दरबार बांदून दिवका म्हूण आनी मयासूर तें भारी खुशेरी ते युधिष्ठिरा खातीर तें व्हड एक इंद्रप्रस्थान सभागृह बांदून दिवचें आसा आनी तांतूच आमी पळोवं येता की मुखारसून नारद मुनी येता ते सभागृहांतू आनी ते सभागृहान नारद मुनीन ते राजसूय यज्ञ आनी युधिष्ठिरा करूं सांगचें आसा आनी ते राजसूय यज्ञाची पूर्णाहुतींतू त्यांची सभागृहांतूची कृष्णाल्या अग्रपुजे मुखारसून जावचें आसा आनी मागीर आमी सेशन कन्क्लूड करचे पयलीं फुडें आमी हे 2 श्लोक पळयलेले हे श्लोक पंचस्कंदांतू
खंय अर्जुन उडगास करता कृष्णा लिला ह्या जगत्या जातरी की देवा तू कसन कसन समयार येवन म्हगेलें रक्षण केलेलें आसा म्हूण आनी तेतना ह्या श्लोकांत आमी पळयलेलें यत् सन्निधवहं तुम खांडवम म्हूण ते अर्जुनान उडगास करचें आसा की कशी खांडव प्रस्तास ते लढायन तूं ते अग्नी ओट आमी लढाई करतना हांवें तुगेलें आशिर्वादान देवी देवताक वयर तांकां वयर पराजीत केलें म्हणून ते मेगेल जावन साथ दिवं देवा तुगेलें नवें म्हूण आनी ताचे निमित्त मयासुरान मया कृतात भूत शिल्पमाया ताण ते एक सभागृह बांदून दिलेलें आसा तांतूच मू ते सगळ्यांची विश्वाची राया लेतरा तुगेले अग्रपूज जालेले हें तुवें करून घेतील मू देवा म्हणून तेन्ना आमी तें एक पॉयंट मनावेलेलें आसा की आमी प्रार्थना करतना की आमगेली एक भावन तशी आसूं का आमी प्रार्थना करतना की आमगेल्या जिवनांत कसं कसं एक चांग जालेलें आमी कसने एक प्रकार क्रेडिट घेयना अशी अर्जुना म्हण की आमी शिकू का की कशें देवा तुगेल दयेन तें जालेलें म्हूण आमी केलेलें आमकां आमकेन कांय साथ दिना तें जालेलें तुगेल निमित्ताची म्हूण आनी लास्टार आमी तें एक पॉयंट पळयलें कन्क्लूड करचें यत्र योगेश्वर कृष्ण जाल्यार आमी तें एक पॉयंट पळयलें की कुरुक्षेत्राचें युद्ध विन्न जालेलें यत्र योगेश्वर कृष्ण तें न्ही मात गीत आयकून अर्जुनान मनान तो दृढ विश्वास आयलो की हेंच एक बरेपणा कारण म्हूण त्या विश्वासान ताण तें मुखारसून तें जीवन केलेलें ते युद्धा पयशी फुडेंची अर्जुन विजयी जाल्लो आसा म्हूण आनी केन्ना तोच प्रकाराचे अर्जुनाक कशें एक विश्वास आसा ताचे एक किंचित रुपार आमगेल मनान तो विश्वास आयल्यार देवाल्या गुरू स्वाम्याल वैष्णवाल दयना तेन्ना आमी तें भावना ते अनुभव करूं येता की आमी विजयी जालीं ती कसलें की आमगेल जिवनांत देवाल सेवा करून बरेपण जगतलें म्हूण तो एक विश्वास येता सो हांगार आपयता तुमकां राजना धन्यवाद एक किंचित रुपार सेवा करूं दिले खातीर कसं तुमगेले कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी सांगेता तुमी पुरो कॉमेंट्स केलेले आसा तुमगेले पुराजना खातीर धन्यवाद सो हरे कृष्ण कोणाक कसं सांगता आसल्यार कोणाक कॉमेंट आसल्यार तुमी सांगेता म्हणजे आमी हें सेशन कंक्लूड करूया अर्जुनान मस्त सकळ काणी आसा ती म्हळ्यार महाभारत तातूंत स्वल्प सिलेक्ट केल्यार वा इतलें सांगेता म्हळ्यार अर्जुन कितलो व्हड भक्त देवालो म्हूण आमी पळय जायता सेशन आमी हांगार घेया नेक्स्ट विका पास मेळया आमी 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र आयकून देवाल्या कळकळी प्रार्थना करूया देवा अशी एक भक्ती विश्वास दी देवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट सेशन में मिलना